नमस्कार येवकार. दिस इज गोवा 360 डिग्री ग्राउंड झिरो. संस्कृतीच्या बावटे, परंपरेच्यो गुडयो, घुंवळी धिंगाणे जिंगटांच्यो उडयो, नॅक्ससाची कॉकटेल, फुडाऱ्यांची मॉकटेल, नेगार तरणे विकता पुडयो, घरां फोड मणी तोड, जमनी जुमल्यांची गैरडीड, देश विदेशी ट्रॅफिकिंगार, कोण भायले कोण भितरले, भरसल्ली जमात बुरख्या आड एकचार, कालचे हौशे गौशे आज किलिंगार, परक्यांचे व्याधी घरच्यांचे व्यसनार, दोंड्याचे वाटणीक बर्नाचे चटके, बटे तो कटे, शो विल गो ऑन, हात एकाचे चार. पळयाचे टॉप स्टोरीज. धारगळे सनबनाचेर पंचायतीत 2 गट, टुरिझम खात्या उपरांत पंचायतीचो 5-8-4 बावटो, पंचायतीचे बसकेक शक्ती प्रदर्शन, पुलीस फोर्स. कुडचड्यार तन्वी बसता आड बँक अकाउंट लोकांचे फ्रॉडाच्यो केसी पावले 24 पुलीस उस्तेता तन्वीचे असेट्स, बँक अकाउंट उसले. संजीवनी हुमकळी इथेनॉल प्रकल्पाक पीपीपी आरएफक्यू रिस्पॉन्स ना, जानेर मयातले 2 आरएफक्यू फेल, प्रस्ताव होल्डार उस्कार हुमकळे. परवरे फ्लायओव्हराचेर पीआयएल सर्व्हिस रोड धडना, ट्रॅफिक जॅम, प्रदूषण, ऑथॉरिटीची बसका घेवन जाग्यार घालात, हायकोर्टाचे निर्देश. ईडीन घाल्ल्या 500 कोटीचे लँड ग्रॅब आनी मनी लॉन्ड्रिंग केशीत विक्रांत शेट्टीक हायकोर्टात जामीन, त्रिकुटांतलो सोहेल भायर, मैथी अजून जेलींत. फडणवीस मुख्यमंत्री, शिंदेचो तेको 2 डेप्युटी, शिंदेक जावपाचो ना, शिवसेना मागता घर खातें, बीजेपीची बुधवारा विधिमंडळ बसका, ब्रेस्तारा सोपूत. स्ट्रेट अवे पयले स्टोरीचेर या. पयली स्टोरी सनबर्नाची. सनबर्नाचो बोवाळ आमी वार्षिक पळयतात. खंय एक कडेन येता म्हणटा, दुसरे कडेन वता, मागीर सरकार म्हूण तांकां प्रोविजनल म्हणून मान्यता दिता आनी केन्नाच परमनंट म्हूण आसता ती प्रोविजनलूच फायनल आसता. परमनंट म्हणून केन्नाच सांगनात. प्रकरण कोर्टांत वता. हाजे पयलीं सनबर्नान कसल्यो कसल्यो फी लायसन फी कसली शुल्क भरूना, हेंय म्हणून प्रकरण कोर्टांत केलें. पूण निमाणें सनबर्न जाताच. आतां प्रकरण पंचायतीन काल इशू केलो धारगळे. आमदारान काल सबबी घेतली, वॉर्निंग दिली, जावपा दिवचें ना म्हणून. आनी आज निमाणें सनबर्ना खातीर पंचायतीक मिटींग जाली. पुलीस फोर्स घालो. 5-4 मतांनी नगरसेवकाचो 4 जाणांचो विरोध, 5 सपोर्ट, प्रोविजनल अप्रुवल सनबर्नाक मेळ्ळें. आमी फक्त मेन विशय आमचो ज्ञानेश्वर वरक हो फॉलोअप करता इशू. मेन विशयाचेर वचचे पयलीं सरपंच आनी थळाव्याची 1-2 बारीक वर्जनां हाचेर आयकुया ठरावाचेर, आनी मागीर ज्ञानेश्वरा कडेन या. आमी सध्या प्रोविजनल मान्यता म्हणजे जे काय आसा पळय तेका मान्यता दिल्ली आसा आमच्या बॉडीन. आमी हायकोर्टाक वतले. आज 9 तारखेक आमकां हायकोर्टाची फर्स्ट डेट आहा. नाल्यार आमी पर्सनल एक एडवोकेट आमी सनबर्नाची केस घालतले. ते आयज आयकपाक रेडी आमचे. आमकां एक दुख्ख कितें, आयज कोण तरी मेलो, तेंच्या आवय बापायक दुख्ख जातलें. ते हेंकां दुख्ख जावचें ना. हेंकां पयशे मेळ्ळे आसले मेंबरांक आमच्या. पंचायत सध्या फुटल्या सनबर्नाचेर. आमी ज्ञानेश्वरा कडेन या. ज्ञानेश्वर, धारगळे निमाणे पंचायत बटे तो कटे फावलें सनबर्नाचें सांग मातशें कितें जालो तो प्रकार कालचे. आता पळोवपाक गेले जाल्यार तुमी म्हटले तशें बटे तो कटे ती पंचायत फुटला अशी ना. हे खंय तरी जर सरकाराच्या पातळेर पळोवपाक गेलो जाल्यार सरकारूय फुटला अशें दिसपाक लागला. कारण सनबर्ना वयल्यान सरकारा मदीं 2 गट तयार जाले जाता. आता पक्ष आनी सरकार हांचो एक गट कसो दिसपाक लागला. कारण सरकारातले कांय मंत्री आणि कांय पक्षाचे फुडारी हे जे पेडण्याचे आमदार आसात प्रवीण आर्लेकर तांकां सरळ सांगतात की तू लोकांबरोबर राव, तू सनबर्नाक जर लोकांक नाका जाल्यार तू विरोध कर म्हणटा ते. आणि त्याच बरोबर सरकारातले आनीक कांय जे मनीस आसात, जे टॉप लेवलाचे मनीस आसात, ते कशें सांगतात की थंय सनबर्न येतलो, थंयच सनबर्न जातलो, सो थंय सनबर्न जावपाकूच जाय.
आता जेन्ना असो प्रकार जालो तेन्ना सरकार पक्ष आणि आमदार हे 3 ग्रुप झाले आणि ह्या 3 ग्रुपांतल्यान आता सरकारातल्या कांय मनशांनी आपली पावर यूज केला, पक्षातल्या कांय मनशांनी आपली पावर यूज केला आणि धारगळे आणि एक ग्रुप तयार केलो जो ग्रुप डिमांड करता की आमकां सनबर्न धारगळेच जाय आणि दुसरो एक जे ग्रुप आसा तो आमदार तांचो फुडाकार करता आणि आमदार म्हणटा की हांगा सनबर्न आमी जावपाक दिवचे ना म्हण आमदारान आपली हे पयली स्पश्ट केल्ली. आता आणि एक इन्फॉर्मेशन म्हणजे जो ग्रुप सनबर्न जाय म्हणटा त्या ग्रुपाक खंय आणि एकटो आमदार सांगता की जर तुम्ही जाय म्हणोंक ना जाल्यार आमदार प्रवीण आर्लेकर तांच्या बरोबर सेटिंग करतलो आणि पयशे घेतलो. सो तुम्ही आमकां जाय सनबर्न म्हणून म्हणा तुमचे कितें तें आपूण पळयता अशें खंय आनी एक कोण तरी आमदार फुडें सरला आनी सांगपाक लागलो अशें लोक उलोवपाक लागल्यात. आज पंचायतीन तांकां परमिशन दिलेच ते आमी पळयले. दुसरी गजाल म्हणजे इम्पॉर्टंट आता ज्या जाग्यार सनबर्न येता ती जागा डेल्टिनाची. डेल्टा कॉर्पाच्या नांवार ती जागा आसा 1N14 तेंचें नांव आसा थंय तांचो टाउनशिप एक कसिनो प्रोजेक्ट येवपाचो आसा. एक गजाल म्हटल्यार ह्या सनबर्नाच्या नांवार ती जागा जी आसा ती क्लियर करपाचें काम सध्या सुरू आसा आणि ती जागा क्लियर करून आयटी त्या कंपनीक मेळपाची आसा. दुसरी गजाल म्हटल्यार गेल्या वर्सा एक बोवाळ जाल्लो की मोपा एअरपोर्टाच्या लागसार थंय सनबर्न येता. आता जेन्ना आमकां अशें कळून येयला की थंयसरूय एक क्लिनिंगाचें काम सुरू जाला. सो नेमको सनबर्न येता तो खंय येता होय असोय प्रश्न पडला की मोपाचेर येता काय म्हणजे सनबर्न धारगळे आता म्हणटा त्या जाग्यारूच येता काय आनी खंय येता हाजे विशीं दुबाव आसा काम आनी खंय तरी चल्लां वेगळे कडेन लेवलिंग हाच्या विशीं दुबाव आसाच कारण जेन्ना मोपा एअरपोर्टाचेर जे जागाची क्लिनिंग सुरू आसा थंय सनबर्न जावपा सारकी जागाय आसा आणि जर आमी पळयत जाल्यार ज्या जाग्यार सध्या पंचायतीन परमिशन घातला की हांगा सनबर्न जातलो म्हणून ती जागा त्या सनबर्नाक तितकी पावपा सारखी आसा काय. सनबर्नाचे आमच्या म्हायती प्रमाण एक 4-5 स्टेजी असतात. एका स्टेजीचो डिस्टर्ब दुसऱ्या स्टेजीक जावपाक जायना. थंय लोक नासतले, थंय पार्किंग हे ते सगळ्यो सुविधा आसतल्यो. ह्यो थंय पॉसिबल आसा काय कितें हेचो जर विचार करपाक गेलो जाल्यार थंय ना परतून लागीं तेकोन हॉस्पिटल आसा. हे आतां हॉस्पिटलाचे एक फायदो आसा एक लुकसाण आसा. थंय कोण तरी जर बरो ना जालो म्हणजे कोण तरी सामको गेलो वर्साक 2-3 कितें तरी केसी असतात. सो तसले जाले जाल्यार गुपच्या गुप थंय घालपाक तांकां एक फायदो म्हणून येता आणि ते जे कोण पेशंट असतले ते आवाजान थंय नाही जावं शकता. म्हणजे एका वटेन थंय आयुष हॉस्पिटलाचे त्याच एरियेक ते आनी एक हॉस्पिटल आसा बरोबर. हॉस्पिटलाचे एरियेक हे सगळें जातलें. आता जे काल सर आमी पळयत जाल्यार जी प्रेस कॉन्फरन्स जाली आणि ज्या ग्रुपान सनबर्न जाय म्हणून डिमांड केला तांचो डिमांड ते कित्याक सनबर्न जाय म्हणटा जाल्यार तांकां खंय पंचायतीक कचरो उखलपाक गाडी मेळटली, तांकां खंय नोकऱ्यो मेळटल्यो म्हणजे त्या सनबर्नाक 3 दीस आणि तेंचे खंय टॅक्सीचो बिझनस आहा तांकां फूल व्यवसाय दिता अशें सांगला. तांकां गाडे घालून दिता सांगला आणि सारको म्हणजे तेंचे ज्या पद्दतीन सांगतात की असो सांस्कृतिक प्रोग्राम असो जे गोंयचे बरे देशातले. म्हाका एक सांग ज्ञानेश्वर हो विरोध जो जाता म्हणटा हाजे पयलीं आमी बीच बेल्टां वार्षिक पळयतात सनबर्नाक विरोध जाता म्हूण करतात आनी निमाणें तें सनबर्न थंय जाताच. म्हणजे तो विरोध जेन्युइन काय हे हाजे बद्दल खूब दुबाव आसता. हो विरोध आतां जो जाता तो जेन्युइन मरे सनबर्नाचो विरोध सर जेन्युइन तसो म्हणपाकूच शकना कारण जे लोक सपोर्ट करतात कारण सपोर्टूय करतात सो ते जेन्युइन आसूं शकना आणि हे जेन्युइन आसूं शकना कारण प्रत्येक जण जेन्ना सपोर्ट करता तेन्ना ते जर एकटो आता आमकां म्हायती मेळटा ती तेंचो आमदारूच फुडें सरला की विरोध करता ते म्हणटा तांकां चड कितें तरी पयशे सेटिंगां मेळटली सो तुमी सपोर्ट करा म्हणटून तेच अशें जाला की विरोध आनी सपोर्ट हेच स्वार्था खातीर चल्ला जाल्यार ते जेन्युइन अशें म्हणपाक खंय तरी तितले हे दिसना की जेन्युइन म्हणून येना. ट्रॅक करीत राव हो सनबर्नाचो इश्यू कित्याक अजून तें सनबर्न जावपाचें आसा. तारीख दिले तांणी 28 ते 30 पूण तूं म्हणटा त्या कोतान एका कडेन खंय तरी मोपाचे लागसारय खंय तरी लेवलिंग सुरू आसा. ताका लागून नेमकें आतां खंय जाता हाजेरूय किंवा पेडण्याक आनी एक सनबर्ना बरोबर आनीक एक इव्हेंट जाता काय असोय थंय दुबाव आसा. तूं ट्रॅक करीत राव. आमी दुसरे स्टोरी कडेन वता. दुसरी स्टोरी ओंकाराची. ओंकार फॉलोअप करता कुडचडीची स्टोरी. तन्वी वस्त म्हणटा तिणें बँक अकावंटांनी लोकांचे जाणटेल्यांचे फ्रॉड करून जवळ जवळ आज त्यो कंप्लेनी कुडचड्यार जवळ जवळ 24 पावल्यो.
2 कंप्लेनींनी FIR आनी केस सुरू जाल्ली. आमी फाटले 7-8 दीस जाली सातत्यान केस लावन धरल्या. केस लायतकीर मागीर PI ट्रान्सफर जालो, कंप्लेनी जाल्यो, FIR जाले. पोलिसेन तातूंत ती वस्त आनी त्या बँक मॅनेजराक अरेस्ट केला. तिचे अकाउंट्स फ्रीज केल्यात आनी आतां कागाळीचो आंकडो 24चेर पावला. ओंकार कनेक्ट जाता? ओंकार, म्हाका एक सांग, आतां हें प्रकरण खंय पावलें तन्वी वस्ताचें? कितें म्हणजे 24 कंप्लेनी जाल्यात. लोकांक समजा फाल्यां सकाळीं तें कंपेन्सेट करपाचें जालें, तिचे एसेट्स वर्थ कितें, कितें तिचे कडेन मालमत्ता आसा फ्रॉड करून जमिल्ली, हातां कितें आसा कितें कळना. सुयश, आता तुवें सांगला त्या प्रमाणे ह्या तन्वी वस्तूचे जे आसा कंप्लेनी त्यो आता 24चेर जाल्या आनी 4 FIR जाल्या तेजेर. सो आतापर्यंत पुलिसान तेजे 4 अकाउंट हे फ्रीज केल्ले. सो आमी हेच्या पयलीं ही न्यूज तुमकां आमी दाखयल्ली आनी आमी 360 हो इशू घेतलेलो तेन्ना आमकां कळोन येयलें की फ्रीज केला म्हणून. आज कळटा ते फ्रीज केल्ले अकाउंटांतले जे अकाउंटान पयशे आहा ते फक्त 8,700 रुपया ह्या अकाउंटांनी आसा, सगळे चारू मेळोन. ही इतकी आमकां भितरल्यान आतां सोर्सा कडल्यान मेळटा त्या म्हायती प्रमाण पुलिसान चॅक केले आनी तितून फक्त 8,700 रुपया ह्या अकाउंटांनी आहा. टोटल समज हो बँक स्कॅम म्हणटाला तो 1.5 कोटीचो. आता प्रश्न हा, हे 1.5 कोटी गेले खंय? कित्याक अकाउंटान फक्त 8,700 हे पयशे आहा. सो अशी सुत्रा कडल्यान म्हायती मेळटा त्या प्रमाणे असो स्टेटमेंट दिला की तेणे अशें पुलिसांक दिला की सगळे पयशे आसले ते आपणे मोडले, हांगा थंय वचोन मोडला, अशें आतापर्यंत तेंच्यांनी स्टेटमेंट येयला. आता तेका पुलिसांनी आता आज तेजो एक्चुअली रिमांड सोंपलोलो, परत तेका 3 दिसाचो पुलीस कस्टडी मेळिल्ली आहा. आनी हेच्या पयलीं तेणे एक्चुअली पयलीं आपल्याक बेल दिवची म्हणून दोगांयनी बँक मॅनेजर आनी तन्वीन अप्लाय केल्ली, रिजेक्ट जाली. पण आता फ्रेश एप्लिकेशन तेंच्यांनी आज घातला बेल एप्लिकेशनाचें आनी तेजी हियरिंग फुडल्या केप्या सेशन हितून 5 तारखेक. म्हाका एक सांग ओंकार, तिजेर आमी जेन्ना ती स्टोरी ब्रेक केली त्या स्टोरी दिसा सावन FIR जाय मेरेन तिका 5 दीस मेळ्ळे. प्री FIR तिका 5 दीस मेळ्ळे. ते 5 दीस जरी कंप्लेनी आसल्यो ती FIR नासतना मुक्त भोंवताली. मागीर त्या PIक बी ट्रान्सफर मारलो. त्या 5 दिसांक बी तिणें हे सगळे अकाउंट आपले सगळे वेवस्था मांडावळ करून रिते बी करून दवरल्यात. ती ट्रान्झॅक्शन्स खंय तरी पुलीस आतां पळयतात खंय घालो तिणें हो पयसो, कारण ती कंप्लेन टू FIR तिचे कडेन 5-6 दीस आशिल्ले मदीं. ना, एक्सपर्ट सुयश तुम्ही म्हणटा ते सारखे, कित्याक तिका FIR जावच्या पयलीं 5 दीस तिका खूप चान्स मेळलो हेवटेन तेवटेन कितें करतलो जाल्यार. पण कुडचडे पुलीस सद्याक आता सगळ्या बँकेतले जे अकाउंट असले त्या बँकेन तेंच्यांनी लेटर केला आणि तेचे बँक स्टेटमेंट मागला. आता ह्या 2-3 दिसांनी तांकां बँक स्टेटमेंट येयले की मागीर कळटले की हे ट्रान्झॅक्शन खंयच्या बँकेन जालें. थँक्स फॉर दॅट इनपूट. स्टोरी फॉलोअप करीत राव. आमी फुडले स्टोरी कडेन वतात ओंकार. फुडली स्टोरी सांगे सायडीची, उसाची. 2019 सावन संजीवनी बंद आसा. 2019 सावन फाटली 4-5 वर्सां जाली संजीवनी बंद आसा. कित्याक तो प्लांट ओल्ड जाला. उसाची रिकवरी थंय साखरेची जाय त्या प्रमाणाक जायना. ताका लागून लॉसाक चलिल्ल्यान प्लांट ती सद्या कंपनी बंद आसा. सरकारान 2 RFQ फ्लोट केले. आता सरकार म्हणटा थंय साखरेचें उत्पादन करपाचें ना, नवो प्लांट घालून इथानॉल करपाचो. इथानॉल मॅन्युफॅक्चरिंगाक सरकारान 2 RFQ फ्लोट करून जाले, एक जानेर एक मायांत. पूण दोनूय RFQ कळटा त्या प्रमाणे कांयच रिस्पॉन्स आयिल्लो ना. सो सरकार सद्या हे प्रस्ताव खंय होल्डार दवरता. प्रस्ताव होल्डार दवरप म्हणल्यार हे सगळे जे उस्कार आसा फाटलीं 4-5 वर्सां तेय हुमकळ्याचेर उरले. आमी मिडियाक ही न्यूज आयले नंतर उस्काराक गाठलो. लिडर जो एजिटेशन लीड करता सद्या उस्कारांचें, ताजें एक बारीकशें वर्जन आयकुया, मागीर आमचे विवेका कडेन या. शुगर फॅक्टरी परत चालू कर, नाजाल्यार तूं इथॉनॉल प्लांट कर. आमकां एका उसा मालाक म्हणजे आमी जो हे करतले ऊस पीक घेतले तेका आमकां पर्याय दी, ही आमची मागणी आसली. हय, तेन्ना सरकारान आमकां, आमी जेन्ना CMA मेळपाक गेले तेन्ना आमचे बरोबर सुभाष फळदेसाय आसलो CMA, आनी आमी एक 7-8 जाण. अशा टायमार आमी CMAन सांगलें आपणाक मनीस मेळना, तुमी मनीस हाडटा. तेन्ना मनीस हाडलो
आणि CM-आन आमकां सांगलें ते युजर डन तुमी जिखले तुमची हे फॅक्टरी आपण चालू करता म्हणून तेच फाटल्यान दिलें सरकाराची मनशा ना फॅक्टरी करपाची हय आमी तुमकां कळटा की आमी हें सोडलें ना आमी सरकाराक सांगता आतां फॅक्टरी जाता म्हळ्यार परत आमकां कॉम्पेन्सेट कर नाजाल्यार कितें तो आमकां सांग सो विवेक, 4 वर्सां जालीं हो प्लांट बंद आसा. सरकार म्हणटा आमी कितें तरी पर्याय काडटले मागीर शेतकार दर वर्सा कंपेन्सेशन म्हणून मागपा लागले. सद्याचे परिस्थिती म्हाका एकच सांग, ते रोयताले तो ऊस गोंयचो सद्याक वता खंय? आनी सरकार जर हो प्रस्ताव आतां होल्डार दवरता रिस्पॉन्स नाशिल्ल्यान, ह्या शेतकारांचें सद्या सिच्युएशन कितें आसा? संजीवनी म्हणटू बंदच पडल्या. संजीवनीक बी कितें पॅरलल थंय एन्सिलियरी एक्टिविटी बी कितें चालू आसा? आनी उसकारांची स्टेटस कितें आसता सांग सद्या? सुयश, जेन्ना ही फॅक्टरी फाटल्या फावटी म्हणटा 2019 बंद केली आणि एकूच कंडिशन आशिल्लें की फॅक्टरी ही जुनी जाल्ल्या कारणान ती परत परत मोडटा आणि जायतो खर्च करचो पडटा म्हणून. आणि ह्याच एकूच कंडिशनाक लागून फॅक्टरी बंद केली आणि जे शेतकार आशिल्ले म्हणल्यार आमचे 1000 वयर शेतकार आशिल्ले ते हळूहळू ऊस लावपाचे कमी जाले. आणि आता पळोवपाक गेल्यार एक आमचे 600-700 सुमार उसकार अजून ऊस लायतात. पण हितूर CM-आन तेन्ना एक इंटरफियर जावन अशें एक कंडिशन घातलें की फॅक्टरी बंद पडो पण तुमी ऊस लावपाचो बंद करूं नाका, तुमकां जे कॉम्पेन्सेट करपाचें आसा तें आमी करतले. ऊस लायात, तुमी कापात आणि तुम्ही तो कितेंय करा, तुम्ही गोड काडात, तेजे तुम्ही कोणाक दिता जाल्यार फॅक्टरी जाल्यार फॅक्टरी जा म्हणून अशें करून फाटले फावटी एक लैला फॅक्टरी म्हणून कर्नाटका एक फॅक्टरी आशिल्ली थंय गोंयचो ऊस लोकांनी धाडलो आणि तितूंतले थोडे तांकां पयशे मेळ्ळे, थोडे मेळपाचे आशिल्ले. अशें करून रुटीन तेगेले आणि गव्हर्मेंटान आतां पर्यंत तांकां कॉम्पेन्सेट केल्ले आसा. पण आता जेन्ना हो स्टेटमेंट येता की इथेनॉल करपाक लागून सरकार कोणूच अजून फुडाकार येना म्हणून ते होल्डार उरता म्हणून. पण शेतकारांचें म्हणणें आसा की बऱ्यापैकी एक जिंदाल म्हणून कोण तरी एक तेंचो एक मनीस आयिल्लो तांकां एप्रोच जाल्लो आणि तेणें सांगलें की आपूण सगळो ऊस जो गोंयचो आसा तो आपूण घेता, इथेनॉल प्रोजेक्ट हांगासर करता आणि इवन 1.5 कोटी आपूण वर्साक सरकाराक दिता म्हणून, जाल्यार तो आपल्याक हे दिवचो म्हणून. पण हो जेन्ना प्रस्ताव तेंचे कडेन आयलो तेन्ना शेतकऱ्यांकूय हो मान्य जालो. पण खंय तरी कोणाक इंट्रस्ट जालो कितें म्हणून खबर ना, पण हो खंय तरी तेंच्यांनी ड्रॉप केल्लो आसा, तेका नाका म्हणून सांगलो. आणि आता शेतकार असो उलयता, कारण आमी शेतकारांच्यो जायत्यो मिटिंगी अटेंड केल्या तेन्ना शेतकार म्हणटा CM जावं गव्हर्मेंट एक खंयच्या हेचेर येयना की फॅक्टरी बंद करता जाल्यार आमकां ऊस लावं काय नाका, अशेंच कॉम्पेन्सेट करीत रावता आनी आमी ऊस लावपाचो आनी कितें भायर उडोवपाचो काय म्हणून. म्हाका एक सांग, सो ते म्हणटा कितें आमकां ऊसाचो वापर करपाक दिवया म्हणून. म्हाका एक सांग, हो जिंदाल जो आयलो तो जिंदाल मागीर RFQ पार्टिसिपेट जालो ना PPP मॉडेलाच्या? तो पयलीं आयिल्लो वेगळो प्रस्ताव आयिल्लो, वेगळो प्रस्ताव आनी तो आयिल्लो तो मान्य आशिल्लो उसकारांक? आणि तो कसो उसकारांक मान्य आशिल्लो. तेणें सांगलें एकूय आपूण कामगारांक काडिना हांगसरल्या, सगळ्या कामगारांक भितर घेवन आपूण जो ऊस आसा, इवन आतां समज जर ऊस कमी जाला तो ऊस आपूण वाडोवपाक सुद्दां आपले शेतकी हे ते सगळे आसा आपल्या कडेन आणि तो वाडून आपूण जितलो ऊस जाय इथेनॉल हेका प्रोजेक्ट करपाक तो आपूण वाडून दिवपाक शकता. आणि तितून भितर आपूण सरकाराक आपूण 1.5 कोटी वर्साक दिता म्हणून अशें आमकां शेतकारांक जायते फावटी मिटिंगेक तेंचे सांगलें. पण सरकार म्हणटा मान्य करिना अशें म्हणून खंय तरी उरलेले. आमी इवन कमिटी मेंबर जेन्ना हे नरेंद्र सावयकर, एडव्होकेट नरेंद्र सावयकर यांचे कडेन आमी संपर्क केल्लो, तेंकां लीड दिल्ली की तेंच्यांनी हे करचें म्हणून इथेनॉला लागून. पण ते खंय तरी मागीर म्हणल्यार कांयच शब्द काडिना जाले या संजीवनी व्हेरी फॅक्टरीचेर. इम्पॉर्टंट इनपूट विवेक तुवें दिल्ली ही इनपूट आमी गव्हर्मेंट लेवलाचेर फॉलोअप करता. तो कित्याक प्रोजेक्ट नेमको जिंदालाचो पास जालो ना तो? कारण वेले वयर पळोवपाक तो खूब विन विन आनी प्रॉफिटेबल कसो दिसता, पूण एक्च्युअल सरकारान तो कित्याक घेतलो ना, कितें जालें? वील फॉलोअप विथ दॅट इशू. थँक्स फॉर दॅट इनपूट. आमी दुसरे स्टोरीचेर वतात. फुडली स्टोरी हायकोर्टाची. पर्वरे फ्लायओव्हराचें काम खबर आसा सगळ्यांक चालू आसा. 2 वर्सां काम चलतलें. ऑफकोर्स काम मोठ्या नेटान चलना, पुणून जो ह्या 2 वर्सांक हांगा ट्रॅफिकाच्यो आनी पॉल्युशनाच्यो तो फ्लायओव्हर चालू आसतना ज्यो गजाली घडटात ताका लागून तो प्रकार आतां हायकोर्टाक गेला. एक म्हणजे सर्वीस रोड केला तो खूब अशीर आनी हे आशिल्ल्यान थंय ट्रॅफिक कंजेशन जाता, धुल्ल जाता. थंयचे लोक हायकोर्टाक गेले. हायकोर्टान सांगलें सरकाराक कन्सर्न ऑथॉरिटीज आसा तांची मिटींग घेया आनी ताजेर मार्ग काडात. आज हो डायरेक्टीव
दिना बरोबर सरकारान अश्युरन्स दिलें हायकोर्टाक की आमी अशी मिटींग घेवन ताजेर मेजर्स कितें तरी जाग्यार घालतात। एजीची बारीक बायट आयकुया आनी मागीर मुकेशा कडेन या। As far as all other issues are concerned, dust pollution is concerned, they have ordered 4 times sprinkling of water throughout this terrain. That is one thing they have done. Second thing, there will be a meeting that will be held of the traffic department of the police, then the PWD, the RTO, to take measures as far as installing signboards at the relevant places are concerned. All that will be reviewed by this meeting, which will be jointly held in next 2 or 3 days time. Mukesh, we just need one info. I think the hearing has been kept on 12th of December. Is it for compliance of the measures, or government will meet the concerned authorities, draft a plan for measures to be taken, place it before the High Court, and then they will move for compliance? What's this date for 12th December is for? See, the solution will come out after the meeting because officials of RTO, then PWD, traffic police officers, and contractor will be there. So solution will be found, but it is not necessary that you have to get consent from the High Court. Because it is urgent measures, it has to be taken as soon as possible. Both the things. One is that dust pollution. So for that, High Court has already said that 4 times a day water has to be sprinkled. And another issue is that the traffic congestion, which should be tackled immediately. Another thing which was said by the court, that what happens any ambulance get stuck. So can there be any alternate for that thing if any medical emergency is there? So it can be find any solution. So AG has said that they will think about it and they will let the court know about it. But these are the urgent matters, need not to take consent, but it has to be complied as soon as possible. Then second case that was before the High Court is about that ED's 500 crore money laundering case. Vikrant Shetty, it seems, has got a bail after almost 9 months. Yes, correct. Vikrant Shetty has got the bail because he was in custody for 9 months, and court felt that prosecution complaint, which is for ED, they use prosecution complaint, which is the equal to the charge sheet. So that has been filed and trial has begun. So it is not necessary to keep him inside the jail. High Court felt that he can be released, but condition is that he will cooperate and attend the trial. But I think there were trio was arrested in this case. That Sohail and now Shetty is been out. That Maithi is still in custody. He remains in custody and Yes, 2 Maithi are is in out. What's the difference? Maithi's role is something different. See, Maithi, they all are all together in this matter. They are connected somehow. But what happens that Maithi has not filed bail application. That's why he is inside. If he files on the ground of parity, he can get the bail. As he this okay, maybe Maithi will follow these two now here afterwards. Okay, thanks for that input. Keep tracking this Parvari story because it's very crucial, because there is day-to-day congestion of the traffic over there and there is pollution also. So we'll follow what happens before the High Court on 12th of December. वो 360 ग्राउंड झिरो रिपोर्ट वाइंड अप करताना निमाणी खबर महाराष्ट्रांतल्या घडामोडीची तुमकां खबर आसा. महाराष्ट्रांत बीजेपीक जवळ जवळ सिंगल पार्टी मेजॉरिटी म्हऱ्यान सीट आयले. महायुती क्लियर मेजॉरिटीन आयली 200+. तरी 7 दीस जावन गेले, अजून सरकार स्थापणूक जायना, अजून महायुतीचो मुख्यमंत्री आनी डेप्टी मुख्यमंत्री निश्चित जायना. कोण म्हणटा शिंदे डेप्युटी जावपा सोदिना, जाल्यार मुख्य खाईन तर तुपाशी, जाल्यार मुख्यमंत्री ना जाल्यार पार्टी हेड जावन रावतलो, उपमुख्यमंत्री आपल्या पुताक करात. कोण म्हणटा शिवसेना होम मिनिस्ट्री मागता, होम मिनिस्ट्रीचेर रडला. तेवटेन अजित पवार दिल्ली वता. म्हणजे महाराष्ट्राचें राजकारण आतां मुंबय सोडून हळू हळू बीजेपीच्या हायकमांडा कडेन दिल्ली शिफ्ट जावपा लागला.
कोण महायुतीच्यो मिटिंगो चुकयता, कोण अमित शहा बरोबर मिटिंगो घेता. इतल्याचेर पावलां सद्या की कशी तरी करून फाल्यां परां BJP विधिमंडळाची बसका घेवन एकदांचो फडणवीसाक लिडर जाहीर करप आनी ब्रेस्ताराक कशें तरी करून सरकार स्थापणुके खातीर सोपूतविधी फडणवीसाचो करप इतल्यार तेकलां. पूण तातूंत शिवसेनेन बरीच ओडाताण करून दवरल्या. कदाचित फुडले 48 वरां भितर हाचो कितें तरी निकाल खंयचे तरी वटेन लागतलो. इतल्याचेर हो 360 डिग्री ग्रावंड झिरो रिपोर्ट आमी सोंपयतात. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.